मेळपाक गेलेले आसा कितें इशू घेवन येयल्यात ते Some places it is getting clashed with the local fishermen and their huts जे आहा local fishermen they remove their boat out जाळी भायर काडटात ते जाग्याचेर शॅक्स घालूंक मेळना तर शॅक लोकेशन चेंज जाल्लें आहा एज पर द न्यू प्लॅन सो दे आर सेइंग यू गो एज पर द ओल्ड प्लॅन सो थिंगा सगळ्यांक विन विन सिट्युएशन आहा लायक शॅक ओनर पुट्स हिज शॅक सायडीक तो आपलो फिशरमॅन आपले बिझनसूय करता सो तो हे फुडें वचपाची गरज आहा कितें आहा पळय तें फाल्यां रिजॉल्व जातलें वी वील टॉक टू द डिपार्टमेंट ट्युरिजम डिपार्टमेंट एज वेल एज द एनवायरमेंट सो पयलींची जी शॅक्स आसली ती कमी केल्ली आहा की न्हय डेडाक ना number of shacks are the same so the locations have been changed so those locations are not favoring the shack owner and the fishermen सो fishermen and shack owner clash जावंक पारना because of that earlier also I have told the same thing सो वागातोर ह्या भागान अशें जाल्लें की फाटीं 21 वर्सां मेरेन 8 शॅक्स आसली अंदू तांकां तीनूच अलर्ट केल्ली आहा केल्या ती बट खंय तरी प्लॅन तेंचो येवंक ना सो देर इज सम problems in the department because they are looking after so many issues which are happening in the state of Goa, various high court orders in the coastal belt. So the environment department is too busy. जे वर्क वाडलेलें आहा थिंगा सो एवरी इयर जी शॅकां तेंची आसली ती ह्या वर्सा तांकां अलर्ट जातली जावंकूच जाय फॉर दॅट वी आर गोईंग ते शॅक लोकेशन चेंज जाला पळय ते सारकें जातलें ते फोडपाचें ते फोडया रे भायर घेवया ब्रेकर आहा रेडी आमचे कडेन आयज सगळे जाण तुमी शॅक्स ओनर्स नॉर्थानले तशें सावथानले आयज मायकल सराक मेळपाक येयल्या तुमी कितें इश्यू घेवन येयल्या आनी तुमकां तेणें सरान कितें सांगलां सद्या आम्ही मेन इश्यू घेवन आमचो प्लॅन सगळो चेंज जाला प्लॅन चेंज जाला आनी तो तेणी काडून पयस शाखा आसली ती सगळी लागीं हाडून घातल्या एका जाग्यार घातल्या आनी कंजेशन केलां CRZ म्हणटा कितें दे शूड बी 8 meters गॅप बिटवीन इच शॅक 8 meters तो गॅप आसली ज्या जाग्याचेर 15-20 meters आसले ते थंयचो तेंचो लागीं हाडून दिलो 15-20 meter गॅप आसले ते कित्याक लागीं केला तुमी ते लागीं करूंक होना पयस आनी पयसूच दवरूंक जाय दॅट डिस्टन्स शूड हॅव बीन मेंटेन आनी हे आमी इतले वर्सां ती शॅकांक घालता ते सेम दिवंक जाय हे आतां हाडले आमकां एकेशन केल्या आनी मे बी दे हॅव गॉट सम प्लॅन टू मेक प्लेस ओपन फॉर समबडी एल्स टू कम मे बी आय डोंट नो विथ मॉडेल शॅक और वॉट दे वॉन्ट टू पुट ते प्लेस ओपन करून दवरता मध्यार आमकां फिशरमॅनाचे हार्ट्स आहा हे तिचोर आमकां क्लॅश केल्या फिशरमॅन म्हणटा आमी जर बुडया वयर काडटले खंयचो न्यू प्लॅना प्रमाणे केल्ले आहा सद्या हे आतां न्यू प्लॅन केला ट्युरिजम म्हणटा आमचो प्लॅन न्हू पोल्युशन म्हणटा आमचो प्लॅन न्हू तो कोणाचो प्लॅन कोणे प्लॅन केला म्हाका CRZ प्लॅन करून दिला आनी दे आर गोईंग एज पर देअर प्लॅन सो ट्युरिजम हॅज गॉट नो से इन सो टुरिजम डिपार्टमेंट कितें म्हणटा की तेंच्या प्लॅना प्रमाणे ते उलोवपाकूच सोदिना कित्याक आमकां म्हणटा वचून खबर नासली प्लॅनाचें कितें कित्याक पळय लास्ट मिनट आमी प्लॅन मागला म्हाका प्लॅन दिवंक ना काल पोर वचून हांव गेलो तो प्लॅन मागला अजूनय प्लॅन येवंक ना आनी आयज तुमच्याचो प्लॅन घेवन येयला जो CRZ दिला पयलीं हो प्रॉब्लम खंय नॉर्थानूच तो सावथानूय आहा सावथाकूय जाला नॉर्थाकूय जाला सगळे क्रूज ते येवपाचे फाटी हाली येता आतां बागा टू कलंगूट ऑलमोस्ट कितली शॉपां एवरी इयर शॅकां आसली आनी ओनू कितली आहा सेम 136 कितें जाता सो बागा टू कलंगूट 108 जाता आनी कांदोलीम 88 शाखा आनी वागातोर अंजुनान वागातोर अंजुना ती 8 शाखा 3 शाखा 5 सो एवरी इयर जी शाखा एवरी इयरची आसली तीच शाखा आसा आतां जो नंबर तेणे रिड्यूस केलेलो तो नंबर आमकां परत दिलो पूण प्लॅनाचेर ना ओदरान तेंची शाखा 5-8 आसली ती 3 केलेली ती आतां परत 8 केल्या पूण प्लॅनाचेर ना म्हणटा आमकां डिमार्केट करूंक जायना म्हणटा कित्याक हो प्लॅन कोणाचो हेंचो CRZचो प्लॅन म्हणून ते म्हणटा आमकां डिमार्केट करूंक जायना म्हणून तेणी सांगलें रिक्वेस्ट केलें आमकां 8 आसली पळय ती 8 मार्क करून ती दिना परत 3 शाखा मार्क करूंक मेळटा उरलेली 5 मार्क करूंक मेळना हे प्लॅनाचेर ना म्हणटा सो टोटल जी 100 कितली नंबर सांगला पळय तुमी 101 शाखा आसा ती सगळी जो पयलीं ज्या जाग्यार आसली त्या जाग्यार शिफ्टिंग केल्ली आहा सगळी सो ते हे तुमकां मान्य ना ते मान्य कित्याक आसलें अरे ज्या जाग्यार आमी आदी घालताले पळय त्याच जाग्याचेर आमकां दियात न्हू
आमचे लोकेशन कित्याक तुमी चेंज करता इतले वर्स आमी घालून येयला पळय त्याच लोकेशनार दियात आमकां न्हू आमी काय त्या कोण कांय शका करना डिस्टन्स आहा आमचे पूण सुबेज डिस्टन्स आहले पळय तर तुमी वयल्यान लेस करून दिला आमकां आणि एक तुम्ही एक इश्यू काढलो कितें तरी किचनाचो हायटीचो किचनाचे हायट केला ते आतां शेकाक सगळ्यांक कंपल्सरी फुडल्यान स्टेज घालून हांगा 1 मिटराच्या हायटीचेर लोक हांगासर रेन बस पांय घालून बसपाक चड मान्यता जाता तांकां तर आतां हे जे पळय ट्युरिस्टांक लायक जाता पळय ते तुमी काडून उडयता ओके आमी हांवें वचून म्हाज्या शेकाक फुडल्यान स्टेज घाल्ला पूण कितें फॉरेनर म्हाज्या शेकान आनी येनाता भितर कित्याक ते म्हणटा आमकां बसोन पांय आमचे रेन घालून खावंक जाय सो हे तूं सगळ्यांकूच ताका ट्युरिस्टांक धांवडावपाक करता सगळ्यांक तुमी फुडल्यान स्टेज घालून शेकार त्या भायर हे 1 मिटर हायट आनी फाटलें किचन जावंक जाय म्हणटा 2.5 मिटर हायट ते टँक्स दवरपाक जे वयल्यान वॉटर फ्लो जावपाक सारकें फ्लो मेळपाक लागून आतां आमी आमचे टँक्स दवरताले आमचे मातशें धुवपाचे हांवें आमी वयर काडटाले आनी भायल्यान ते फ्लो जाताले पूण आतां तुमी म्हणटा 2.5 मिटर्स हायट 2.5 मिटर्स हायट केले किचनाची जाल्यार ताका उबो रावपाक आनी 7 फूट जाय आमची चडशे मनीस 6 फूट 7 फूट आसतात त्या भायर वयर हायट आनी करची पडली कित्याक तोकलेक तो ते वयर पोदरी घालता तेकले चड हीट जातली सो ताका त्या 2.5 मिटराचे वयसान आनी 3 मिटर हायट करची पडली 3 सेंटराक आनी 1.5 मिटर 4.5 मिटर हायट जातली 4.5 प्लस 2.5 मिटर 5 so 7 मिटर 7 मिटर हायट जाली तो हे कोणें चॅक केला तिजो वारो येता वाऱ्याचे प्रॉब्लेम जाता हे सगळें पळोवंक जाय न्हू म्हाका सांगा एक शेक आनी दुसरे शेक त्याचे मदीं डिस्टन्स कितलो आसूंक जाय कित्याक फाटल्यान लास्ट तेणेन दिला ते प्रमाणे ते म्हणटा 8 मिटर आहा ओके आमान 8 मिटर आहा थोडे शेका आमी 10 मिटर वचून आहा ती 10 मिटर आहा तुमी 8 मिटर कमी कित्याक करता थोडी शेका 20 मिटर पयस आहा ती तुमी 8 पसून 8 मिटरान करून घालता कित्याक लास्ट टायम हांवें पळयलें की कलंगूट बिचार जेन्ना एक उजो पेटलेलो एका शेकाक उजो पेटलो त्या वांगडा दुसऱ्या शेकूय उजो पेटलेलो इवन 8 मिटर वचून दवरल्यार न्हू मातशी एक उज्याची कीट उबोवन तरी पयली दुसऱ्या शेकाच्या परत उरपाक जाय इट इज नॉट जस्ट लेस डिस्टन्स आहले म्हणून 8 मिटरान 10 मिटरान कीट उज्याची एक कीट उसोन जाता सगळें चुट्टा इट इज ड्राय एका उजो पेटपाक चड इजी इट इज नॉट जस्ट बिकॉज लागीं आहा म्हणून इवन पयस तो उजो उसोन येता उजो पेटता मायकल सरान आतां सद्या कितें एश्युरन्स दिलो तुमकां आतां एश्युरन्स दिता हांगासून उलयला तशें आतां फाल्यां सकाळीं आमचो अपॉयंटमेंट फिक्स केला अरावंड 10 o'clock आमचो अपॉयंटमेंट फिक्स केला फाल्यां तो उलोवन तो आपण दोन्ही मिनिस्टरांक आपण फोन करून रिजर्व करता म्हणून कित्याक इट इज टू लेट आतां नोव्हेंबराच्या 15 तारीख जावन गेली घालता ही आतां लायसन आनी फॉर्मेलिटीज करता आनी एक 8-10 दीस वयतले कित्याक प्लॅन चेंजीस हे चेंजीस ते चेंजीस म्हणून सांगतले ताका 8-10 दीस वयतले म्हणटूच आख्खो नोव्हेंबर कवर जालो पूण डिसेंबरा मागीर आमी लायसनाक कॉमेर्स करपाक डिसेंबर 15-20 जातली सो दिस इज नॉट एवरी इयर खंयच्या तारखेक हे घालताली शेका स्टार्ट जाताली लास्ट इयर ह्याच मिनिस्टरान बाय 29 सप्टेंबर आमकां लायसनां दिली आनी बाय 1st week of ऑक्टोबर शेकां चालू केली सो 2 महिने डिले जालो 2 महिने डिले जालो पूण ती आमची फीज लेस करून ना ते फीज आमी कलेक्ट करता पळय ते रिड्यूस करात न्हू कित्याक 2 महिने आमकां लॉस जाता कितें फीज आहा सद्या आतां सद्या 1,50,000 आहा 1,50,60 आहा प्लस मागीर ते जेलाचे आहा सद्या आमी 3-3.5 लाख फारीक केल्या सरकाराक तरी आनी गोबा जावना एक्सायज आहा प्लस मागीर इलेक्ट्रिसिटी आहा आनी खूब हें उरलां आनी त्या भायर स्टेज घालपाक फूल एका ताका आनी 8-10 लाख जाय सो अनएम्प्लॉयड यूथ थिंचोल्ले पयशे हाडटले कोण पयशे दिले अनएम्प्लॉयड युथाक आमानता अनएम्प्लॉयड युथाक तुमी हे करपाक फेसिलिटी दिवपाक शकता पयशे हिंचे हाडटले कोण पयशे दितलो तांकां पयशा पासून तुमी कितें तरी वेवस्था करूंक जाय न्हू शेकूच दिले म्हणून जायना तुमी आतां 10 लाख उदीक तर शेकूच घालपाक म्हाका स्टेज आनी लायसन्स फी त्या भायर माटवो घालपाक तो दीस फीज आहा थँक्यू Thank you.